नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रतिक्रिया येवकार. सद्याक गोंयांत काँग्रेसीची स्थिती अशी आशिल्ली की काँग्रेस न्हिदल्या काय जागी आसा ही कोणाक खबर नाशिल्लें. सगळे एक मरगळिल्ली अशी स्थिती गोंयांतल्या काँग्रेसी भितर आशिल्ली. आनीक ह्या परिस्थितीक गोंयचे काँग्रेसीचे जे नवे प्रभारी आसात माणिकराव ठाकरे हे काल आनी पयर हे 2 दीस गोंयांत येवन तांणी गोंयांतले काँग्रेसीचे कार्यकर्ते गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी हाचे कडेन भासाभास करून एक तांचे भितर एक नवें चैतन्य निर्माण करपा सारकी एक स्थिती निर्माण केली. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी आयज प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस मोरेन बाब रिबेलो हांचे कडेन उलोवपाक सोदतात. म्हणून तुका येवकार गोमंतक टीव्ही भितर एक म्हाका सांग, काल आनी पयर 2 दीस माणिकराव ठाकरे बरोबर तुमची भासाभास जाली. कितें बदल जाणवला काय कितें कशें दिसता? काँग्रेसाचे गोंयांत परतून सरकार घडोवन हाडपाक ऑर वी शूड से दॅट काँग्रेस परतून ब्रिंग इट बॅक टू इट्स ओल्ड ग्लोरी हो प्रयत्न काँग्रेस पार्टीचो चालूच आहा. आनीक सद्याक आतां द डेस्क इंचार्ज फॉर गोवा श्री माणिकराव ठाकरे ही वॉज द पर्सन हू वॉज इन चार्ज ऑफ तेलंगणा इलेक्शन. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार जी परिस्थिती गोंयांत आहा एट द मुमेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी वॉज सिमिलर इन तेलंगणा. बट ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ मिस्टर माणिकराव ठाकरे आनी तेच भाशेन तो चीफ मिनिस्टर पळय आहा, दीस हॅज चेंज द कंप्लीट आउटकम ऑफ द काँग्रेस इन तेलंगणा. And similar thing is expected to happen in Goa, because Goa पयले सान Congress has got a kind of a unique relationship with the people of Goa. I mean, if you see right from the time Goa has been liberated in 1961 under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, when he liberated Goa, he had made a statement, Goa ka lok ajib hai. And he had promised that time that the future of Goa will be decided by the people of Goa. And on that vision, after 1963 assembly election झाले, first assembly election in Goa, आणि त्यांना महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी सत्तेर येयले. And immediately बांदोडकर CM जाले उपरांत there was a kind of a proposal to गोंय काडून महाराष्ट्रांत घालपाचें. आनीक लॉट ऑफ लोकल स्थानीक लोक पळय आसलेलो, लॉट ऑफ लिडर्स, दे डीड नॉट वॉन्ट दॅट टू हॅपन. आनी तीन म्हळ्यार एक सारको मुख्य म्हळ्यार आसलो तो आमगेलो जगसिकर बरोबर बाकीचे लिडर आसले, शाबू देसाय जावं उदय भेंब्रे जावं बाकी चंद्रकांत केनी, जायते लिडर आसले हू केम टुगेदर आनी दे ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट वी डोंट वॉन्ट दिस, दो द गव्हर्मेंट ऑफ द डे want too much, but we don't want it. And as per Nehru's promise that the future of the Goan people will be decided by the Goans, they gave the opinion poll. Yes. Moran Babu, this is history. What is the present situation? See, present situation now, ata Lok Sabha election is ata immediately, might be in April. So presently we have a sitting MP, Francisco Sardina, Congress South Ward. आता we are trying to win both the seats parliamentary election. That is the immediate step. No, it's okay. प्रत्येक दिसा आपण जिखता हे दिसता, पण तुमचे ऑर्गनायझेशन आहा फ्रॉम द ग्रासरूट लेवला साकून जे आसपाक जाय. बीजेपी कडेन एक तांचे इवन पेज इंचार्ज म्हणून आसता. तुमचे कडेन म्हाका दिसता अर्दे हातूंत भितर अजुनूय आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसताले. No, there are certain constituencies where Congress is weak. The police are not. But generally, the full organization has been revamped. Amit Patkar, Atam President Padala. So he is giving a lot of emphasis on the organization of the blocks. Now, most of the blocks are in place. And regular meetings are also taking place. And regular visits are also being made by the president in different constituencies. And immediately the party is gearing up to celebrate opinion poll day anniversary, because opinion poll was something that is given by the Congress party.
आनी तो रेफरंडम पळय जाल्लो तसलो आनी परत तो अजून जालो ना इन फूल ऑफ इंडिया. सो टू रिमाइंड द पीपल दॅट काँग्रेस वॉज ऑलवेज a party that gave what the Goans wanted. Then from चोवपाक गेले जाल्यार statehood also was given by the Congress party. Why you are celebrating this opinion poll day? Do you feel that सद्याचे पयलीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि आमचे गोंय आशिल्ले ते महाराष्ट्राक व्हरपाक सोदताले, आतांचे जे पळयल्यार ते गोंय आतां दिल्ली विकपाक सोदतात? होय, 100%. आतां एज यू सेड, रायटली सेड, जमनी पळय आमगेल्यो जमनी आतां फुल्ली कॅप्चर्ड बाय द नॉर्थ इंडियन्स. आनी आतां अशें जालां की दे गेट लॉज टेलर मेड. इवन शॅक्स आर बीन टेकन बाय द नॉर्थ इंडियन. शॅक्सान तर ते काबार करूंक सोदता न्हू, बिकॉज शॅक्सान तेंगे लायसन्स रिन्युअल नॉट डन ऑन टायम. ते तरेतरेचे ते तांकां हडल्स हाडून तांकां प्रॅक्टिकली स्थानीक गोंयकार पळय त्या सारको काबार करीत हाडले तेणी. आनी जमनी पळय आमगेल्यो इवन वेअर कन्स्ट्रक्शन इज नॉट परमिटेड, दे मेक टेलर मेड लॉज टू परमीट कन्स्ट्रक्शन ऑन दोज प्लेसीस. आनी अशें जालें की आतां घरां पळय घेताय ते भायले लोक, घरां बांदता हिंगा फ्लॅट्स बांदता तेय भायले लोक, ते फूल कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री ट्रेड पळय जाता ती ऑल्सो आउटसायडर. सो जे 16 जानेवारीक तुमी जे हें करता आसा तातूंत भितर तुमचें अशें आसा की गोंय आतां परत वाचोवन दवरपाक जाय. हय, थोडे वॉट एवर इज लेफ्ट ते तेजेर आमी कितें जाल्यार उपाय काडून मायट बी ब्रिंग ए बॅन ऑन द सेल ऑफ लँड. दोज लॉज हॅव टू बी इम्प्लिमेंटेड. कित्याक गोवा इज अ स्मॉल स्टेट आनी तर जमीन जे तरेन आतां हो सरकार इज जस्ट डिस्ट्रिब्युटींग, यू कॅन से. सम इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग, they want some 4 lakh square meters of land. They want to build IIT. IIT आमगेले भुरगे बरे IIT शिकपा पळय, they don't study here. Who can afford will go out to the better options, they will go and study there. आणि हिंगा पळय इवन IIT तर आयली, what is the benefit for a Goan? सुभाष फळदेसाय is on record. तो म्हणटा IIT येतली, थिंगा गार्डनिंगाची जॉब आहा, थर्ड प्युना जॉब आहा. सी गोवन इज नॉट इंटरेस्टेड टुडे. ना पण NIT जाल्ली आसा, NIT जाल्ली आहा, कोणाक जॉब मेळप ना, कोणाक जॉब मेळना. NIT ऑलरेडी जाल्या. मोपा गेले जाल्यार तुका दिसता सगळे सिक्युरिटी गार्ड बिश्टे ते, आनी दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सम एजन्सी. दे आर नॉट डायरेक्टली रिक्रुटेड बाय द गव्हर्मेंट. सो देर इज नथींग. आनी आनीक वन थिंग दॅट गव्हर्मेंट हॅज स्टील नॉट अंडरस्टूड, ते 15,000 आनी 10,000 पगारा गोंयकार काम करपाक तयार ना आज. He cannot survive because एक गोंयकार म्हणटा तो he has got some standard of living. सो तो कितें जाल्यार उपाय काडटा आनी म्हणून बाबा यू आर फ्रॉम कुट्टरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. कुट्टरी म्हणटा एक तेंपाचेर बेस्टन ऑफ म्हणटा काँग्रेस. पयलीं युनायटेड गोवन्साचो आशिल्लो, मागीर काँग्रेसीचो हे जालो. आज तुमचो आमदार आसा, आज तुमचो आमदार पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो, आतां हे करून इंडिपेंडंट जावन आतां कुट्टरी भितर काँग्रेस ना. सो कुट्टरी भितर काँग्रेस वयर काडपाचें कितें तुमचें? काँग्रेस ना म्हणपाक जायना. काँग्रेस आमदार ना. काँग्रेसी आमदार ना. काँग्रेसी आमदार बिकॉज काँग्रेसाक टिकेट घेवन तेणें ही हॅज लेफ्टेड टिकेट एंड गॉन टू ही वेंट टू फर्स्ट TMC, देन फ्रॉम देर ही बिकेम एन इंडिपेंडंट MLA. एंड वॉट ही हॅज डन, ही हॅज टेकन द एंटायर काँग्रेस ब्लॉक आनी जे काँग्रेसाचे कार्यकर्ता पळय आसले तांकां सगळें तो घेवन गेलो, कळटा न्हू. एंड इट इज अल्टिमेटली पीपल हॅव नॉट अंडरस्टूड वॉट वॉज हीज प्लॅन. पण लोकांक सांगलें, जायते जाणां सांगलें, जायते काँग्रेस वर लायक डाय हार्ड काँग्रेस, तांकां सांगलें ना, आय वील वीन एंड कम बॅक टू काँग्रेस. दीस वॉज हीज कॅम्पेनिंग. ना आय लेफ्ट, आय मेड ए मिस्टेक. He has not made any mistake. He has left purposely because through the content of the election, you know better than me and the people of Goa know better than me. पहिले ऑक्टोबर 5 तारखेर बड्डे दिसा आम आदमी वयत पूण सगळें केलें. मागीर कोण तरी गेले, ताका पांय पडले, वचनाका रावलो. मागीर डिसेंबर 20 विथीन अ वीक ऑफ गेटिंग द टिकेट 20 तारखेर तेणें सोडून तो TMC गेलो. आनी तेगे प्लॅन हो चलत आसलो पयलोसान. एंड वी बींग इन द काँग्रेस, वी नो हाव मच म्हणजे तेगे हाव मच हॅज विक्टिमायज्ड अस रायट फ्रॉम द झिला टायम टू
वेरियस आमगेले खूंय आमगेले कितें काम जावपाचे टायमार बी तेणें आमकां जायते विक्टमायज केले. सो इट वॉज समथींग अनएक्सपेक्टेड दो बीइंग इन द काँग्रेस ओनली. सो तेगेले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन वॉज गेटिंग व्हेरी क्लियर. पूण आमगे एक लोकांक एक हॅबीट आहा, आवर पीपल आर व्हेरी इनोसंट. नॉट ओनली कुडतोरी, मेजॉरिटी ऑफ गोवन पीपल आर व्हेरी इनोसंट. म्हणल्यार दे वील नॉट रीड बिटवीन द लायन्स वॉट इज गोईंग ऑन. लोकांक सांगलें आपण मिस्टेक केली, आपण जिखत तरी काँग्रेस येतलो, पूण तिकेट मेळून सोड म्हूण हे लोकांक कोणाक सांगलें ना आनी लोकांकूय तें खबर ना. कळटा न्हू. सो ही मेड इट लायक सच दॅट ही वॉज नॉट गिवन द टिकेट. आपण सोडली मिस्टेक केली, आपण काँग्रेस पण आपण आत परतून नेले, आपण टिकेट दिनाय. आपण आय एम वॉन्ट द टिकेट बट आय एम नॉट गेटिंग द टिकेट. बट आपण टिकेट दिल्ली आनी आय हॅव लेफ्ट द पार्टी ही तेणें सारके लिपोवन दवरली आनी आमकांय तो टायम मेळना तें एक्सपोज करपाक बिकॉज वी हॅड व्हेरी शॉर्ट टायम. परंतु जेन्ना तुजो आमदार कुट्टरचो आमदार he has taken a decision to support the government, present government, and तेन्ना सांगिल्लें ताणें की कुट्टरीची कामां जावपाक जाय, कुट्टरीतली काम ताका लागून आपूण ह्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता. कारण गव्हर्मेंट आमी सपोर्ट करना जाल्यार कामां जावपाक ना. जाल्यात आतां कामां कुट्टऱ्याक 2 वर्सां पयलीं मरे खंय काम केलें नक्की जालां काय म्हणटा. काय काम नाही. वॉट प्रॉमिस कितें दिल्ली ते आवर पेरिनियल प्रॉब्लेम आमगे कुडतोरी इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ती इलेक्ट्रिसिटी आमगेली इतली बॅड सिच्युएशनाची आहा बिकॉज ते पळय वायर पळय हाय ऑफ द LTC दे आर मोर दॅन 40-45 years ओल्ड. मागीर तुगेली हाय टेन्शन लायन पळय हा 11 kV लायन दॅट द पावर दॅट इज कमिंग फ्रॉम द राया सबस्टेशन दॅट फूल लायन इज बिकम बॅड. सो अंडरग्राउंड केबलिंग हे आतां 5 वर्सां मायज जाली. आतां लोकांलो एक डिमांड आहा. वी हॅव डिमांडेड इट एज वेन आय वॉज ZP. एवरीबडी वॉन्ट्स इट. लोकांक खबर आहा कित्याक एज यू नो कुडतरी मोर वेजिटेशन इज दॅट झाडां माडां आहाय आनी पावस येयलो की ना झाड पडटा ते झाड पडटा फांद लागता आनी कितें करता. आनी हे गव्हर्मेंट आमगेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शटडावन पळय घेताय न्हू दॅट इज जस्ट ए कॉस्मेटीक शटडावन. सो इफ दे टेक ए शटडावन फॉर 4 hours एक्चुअल वर्क दे डू फॉर 1 hour. नाल्यार यू विल फायंड देम सिटींग इन सम ग्रूप हॅविंग सॉफ्ट ड्रिंक आनी कितें दे वील पास द टायम. सो तेगे ते कितले शटडावन गेले तेणी बिफोर द मान्सून हाव मेनी शटडावन आनी पावस काबार जाल्लो ना पोस्ट मान्सून शटडावन गेलो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर. स्टील प्रॉब्लेम इज नॉट सॉल्व. आनी हो अंडरग्राउंड केबलिंग म्हाका दिसता येदो जावपाक जाय आसलो पूण तो अजून जालो ना. वॉट अबाउट गार्बेज. गार्बेज इज अ ह्यूज इश्यू आज तर. बिकॉज आनीक फकत तुका तुजें सांगचे पयलीं हें केलें तुज्या आमदारान एक हें केल्लें की he wants to run a pilot based project to collect day to day garbage from the Kutturi market, especially that panchayat area. And he has said that in this new year he will start it. See, whether it has been started, nothing has happened. आमगेली 6 तारखेर VDC ची मीटिंग आसली. I am the VDC member. आणि ते means village development committee मीटिंग आसली 6 तारखेर and I went specially took time and went there. आनीक एज वी एंटर द पंचायताच्या सायडीन गार्बेज उडयलो आसा आनी दॅट गार्बेज इज एक्युमुलेटेड गार्बेज. इट इज नॉट ऑफ 1 दिसाची आनी 2 दिसांची. इट इज मिनिमम 15 days गार्बेज. म्हळ्यार ती जवळ आमगे पंचायताक खबर आहा एक फ्रॉम द मेन रोड इट इज लायक अबाउट 6-7 meters अवे फ्रॉम द ती ऑलमोस्ट हाफ वे टू द मेन रोड ती गार्बेज भायर पावल्या बाजाराक सारको म्हणजे आमगे आनी तितून एकलो सेग्रिगेट करता थिंगा भायर. एकलो ती गार्बेज थिंगा सोडून एकलो सेग्रिगेट करता थिंगा. एंड इट इज सच ए शेमफूल सायट. एज ए ग्रामसभा मेंबर फॉरगेट अबाउट एनीबडी एज ए ग्रामसभा मेंबर कोणू तर पंचायता वयतलो दिस इज वॉट इट ग्रीट्स यू. नाव यू टेल मी तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणटा तो केलो जाल्यार दिस वूड नॉट हॅव हॅपन्ड न्ही. आनी आय टोल्ड ऑल द सरपंच वॉज देर आमगेले सेक्रेटरी आसतले आनी थोडे 5 members आसले आनी प्रॉमिनंट पीपल वर देर इन द VDC. I told him this is something is the most shameful for every Gram Sabha member. And 4 shops are Panchayatachi which are closed. 2 are with the BSNL, with defunct BSNL. They don't pay the rent. At least for the time being, ती garbage काढून ते शॉपांक घालून शॉपा शटर देवन जाल्यार ती घाण दिश्टी पडना. पण इतले देखून करपाक आय एम शुअर द सरपंच एंड ऑल दे आर विलिंग टू डू बट तांकां आदेश मेळना. आदेश म्हळ्यार कळ्ळो तुका तुगेले कुट्टऱ्याक आदेश चलता थिंगा आदेश चलता तेंगे बॉडी मिटींग आसली फुडें पयली मिटींग जाता आनी तेच सांगता तेणे स्पेशल ग्राम सभा पळय आहा
ऑन 19 डिसेंबर. तर पंचान एकल्यान सांगलां की आमी MLA बगर कांय करूं शकनाय म्हणून. ताणें कितें तुगे सेवेचें घर म्हण कितें हें काडलां मरे? हय, तेगे ऑफिसा घरा फाटल्यान ताणें एक ऑफिस काडलां आनी ते ऑफिसाचें नांव सेवेचें घर. पूण म्हाका दिसता तितून सेवा कमी जाता आनी हे असलो पॉलिटिक्स चड जाता. पॉलिटिक्स कारण आपोवपाचें, तूं हेजे बरोबर भोंवता, तूं तेजे बरोबर भोंवता, कितें जालां आनी कितें म्हणटा तें तसली धमकी दिवपाचें काम तेगेलें चड जाता. आनी बेस्ट पार्ट इज हो आमदार डेली पंचायता ते सायडीन गारोयता. हीज हावज इज अबाउट 2 किलोमिटर्स फ्रॉम द पंचायत. तुगे MRF प्रोजेक्ट जावपा आशिल्लो तो कित्याक जायना? सी MRF प्रोजेक्ट आमगेलो प्रपोजल दिल्लो पंचायतान, इवन द लास्ट बॉडी, टू हॅव इट इन द लेप्रोसरी लँड. आतां एज यू नो 3 लाख जमीन लेप्रोसरी लँड इज देअर विथ द गव्हर्मेंट आनी थिंगा लेप्रोसरी हॉस्पिटल आसलें. आतां तें लेप्रोसरी हॉस्पिटल बंद पडलां आनी इट वॉज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी. इट इज by one Dr. Florian Di Mello. Now once a property is gifted for a particular cause, it cannot be used for some other cause. That is the rules. पूण थिंगा गव्हर्मेंट 1 लाख आउट ऑफ दॅट 3 लाख 1 लाख स्क्वेअर मिटराचेर IRB एक प्रोजेक्ट घालता स्टेशन. आतां तेजेर 3 ग्रामसभा जाल्यो, नॉट 1 and 2, 3 जाल्यो. आनी एक्चुअली एकूच ग्रामसभा पुरो आसली. गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट मेसेज दिल्या दॅट द पीपल डोंट वॉन्ट एनी IRB प्रोजेक्ट देर एंड वी वॉन्ट सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द हेल्थ. तितून भितर पंचायतान 3,000 जमीन आउट ऑफ 3 लाख 3,000 जमीन मागल्या टू पुट इन MRF प्रोजेक्ट. पूण गव्हर्मेंट इज सेइंग वी कॅनॉट गिव. डायरेक्ट इट इज ऑन रिकॉर्ड. इट इज ऑन रिकॉर्ड दॅट द गव्हर्मेंट से वी कॅनॉट गिव यू. आनी तुजे MLA आहा तो MLA म्हणटा कलेक्टर आपण उलयला आनी सांगता आनी तेगेले ते सगळे आश्वासनां. बट टील टुडे MRF इज नॉट अ रियालिटी इन कुडतोरी. म्हणून बाबा आमी आतां आनी एक थंय प्रॉब्लेम पळयला की ओवरफ्लोईंग ऑफ सिवेज. तुगे आतां रामनगरीक तो इश्यू जावन एक तांकां उदक पसून बंद करात म्हणून अशें हें आयलां. ह्या हाजेर प्रॉब्लेम हे फकत रामनगरीकूच न्ही आनी कितल्या कडेन आहा हे हातूंत भितर कित्याक तुमी एकदम हो बरो पॉयंट काडला. हे 2 आमगेले जागे आहा. एक रामनगरी इज नॉट कमिंग इन कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी बट कम्स इन कुडतोरी जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी असेंब्लीन ती रामनगरी वेगळी पडटा, ती वेगळी पडटा रामनगरी. आनी एक सिवेची प्रॉब्लेम इश्यू आहा तो म्हणल्यार पांचबाट. कारगिल म्हणटाय बट दॅट इज अ प्लेस इज पांचबाट. आतां पांचबाट कितें जाला डोंगर तो त्या डोंगराचेर लोकांनी घर काडले आनी मोस्टली दे आर पीपल हू कम एंड सेटल्ड देयर. इट इज अ फॅक्ट दॅट दे आर नॉट स्थानिक लोक न्ही तो बट वॉट एवर इट इज दे हॅव कम फ्रॉम अदर स्टेट्स अँड बिल्ड हाऊसेस ऑन द स्लोप ऑन द प्लेन. आतां कितें जालां तेगेले फॉर नॉट बिंग बिल्डींग प्रॉपर सेप्टीक टँक्स एज पर द पीपल हू आर गोइंग टू स्टे इन द हाऊस. आतां ह्या घरांत कितलो लोक रावतलो दॅट नोबडी कॅन नॉट गव्हर्मेंट हॅज नॉट गिवन दॅट नोटिफिकेशन दॅट यू ह्या घरा इतलो लोक रावपा जाता. दॅट इज नॉट दॅट. बट जो घर बांदता तो जाणा कितलो लोक त्या घरा रावतलो आनी ताका वॉट सायज सेप्टीक टँक इज रिक्वायर्ड, ताका कितले टॉयलेट जाय तो घर बांदतो जाणा. सो दीस थिंग्स हॅव बीन नॉट फॉलोड देयर आनी ताका लागून ती सगळे सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाताय आनी दॅट वॉटर कम्स ऑन द रोड. नाव एवरी ग्राम सभा this is a discussion. But the fact is the powers to be, I am on record, the powers to be in our village, तांकां तो problem solve केलो नाका because it's a huge vote bank. It is a huge vote bank. आनीक तांकां लोकांक दाखयताय एनिमी म्हणून पूण तेंगेले फ्रेंड ते पोतून थिंगा इश्यू करताय. तेंगे सिवेज येता, तेंगे घर मोडपा जाय, तेंगे डिमोलिशन करपा जाय, तेंगे इलिगल आसा आनी ते भिवन मागीर हो पळो एक महामनीस आहा टेक्निकल प्रेशर ते तेजे वयल्यान जाता. मागीर तो म्हणटा तुमी ना आपण तुमकां हें करता, कितें करता आपण सालार करता आनी ते वोट तो घेयता आनी दीस इज हीज मोडस ऑपरंडी. पूण हांव म्हणटा एक हाव कॅन ए पर्सन बी सो ब्लायंड एंड हाव कॅन ए पर्सन बी सो इनइफेक्टिव म्हणजे हॅव नो फिलिंग्स फॉर द विलेज. कित्याक थिंगा त्या उदकाचें तर एक दुयेंस जालें. आतां डेंगी आहा हावजींग बोर्डान जायत पाट तर हावजींग बोर्ड तुगेल्या डेंगी जाले आसा.
ही डेंगी तर जाली दॅट विल फुल ऑफ मायना दॅट विल बी डेंगी मायट बी इवन बियॉन्ड दॅट. आणि असले अशें करून एक हें केलां की देर इज नो सोल्युशन फॉर दॅट. देर इज अ सोल्युशन फॉर दॅट 101%. म्हणून बाब तूं कुट्टरकार आनी कुट्टरकार म्हणून सारको एक सारको नीज गोंयकार म्हणटा तसो पयलीं साकून एक इमेज आहा कुट्टरीची. सामके कुट्टरकार म्हणटा काळजा साकून गोंयकार आनी तुवें कुट्टऱ्याक एक कारगील म्हूण एक तयार जाता. एक कुट्टरकार म्हणटा कितें दिसता? तेच सांगता तुका हांव. दिस इज दॅट प्लेस वीच वी आर टॉकिंग अबाउट कारगिल. एक्चुअली तेजें नांव पांचबाट. आतां तें कारगिल नांव कोणें घालां दॅट आय डू नॉट नो. दॅट इज अ प्लेस कॉल्ड पांचबाट. आतां कितें जाता वॉट तुगे थंय पळयलें जाल्यार ते तुगे कुट्टरी उणें आनी आमगे कितें हुबळी चड दिसता पळोवपाक थंय. सी आमगेले कुडतोरी विलेज पंचायत 3 वॉर्ड आहाय. वॉर्ड नंबर 2, वॉर्ड नंबर 3 आनी वॉर्ड नंबर 4. देर इज हेवी सेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसायड द स्टेट हू हॅव कम एंड सेटल्ड देयर. थोडे बरी घरकाण आहाय. थोडी आपणाली बरी घरकाण आहाय व्हेरी नायसली. आनी थोडे घरां भितर आनी भाड्या लोकां दवरले आनी थोड्यांनी प्लॉट गेले आसले की ते दे आर नॉट लिगल प्लॉट्स आनी दे आर नॉट इवन हॅविंग प्रॉपर एप्रोच. थोडे यू विल नॉट बिलीव इट एप्रोच ना थिंगा. चलोन वचपा एप्रोच ना. चलोन वचपाचो एप्रोच ना पूण थिंगा थोड्या लोकांनी घर काडलें आनी ते गार्बेज मागीर ते खूंय जाल्यार दे हॅव नो ऑप्शन. दे थ्रू गार्बेज एनीवेर. एंड एज यू सेड अबाउट सिवेज रामनगरी एंड दीस आर 2 डिफरंट इश्यूज. रामनगरी कितें जालां सिवेज लायन गेल्ली आसा. सिवेज लायन बिल्ट 5 years back but for what reason the PWD is not commissioning that line I do not know. सारकी कॉलनी सायडीन सिवेज लायन जाल्ली आसा बट ते वी हॅव फॉलोड इट अप सो मेनी टायम्स बट ती एक कनेक्शन ते दिवपाक हाटीस फुडें जाताय. म्हाका दिसता ती लायन सारकें बांदलो ना आनी ताका लागून ती ते कनेक्शन दिवपाक ताका हाटी फुडें जाताय. Now they had said there was one pump station that had to be built. They built it at a cost of 3 crores. थिंगा आतां म्हणटाय थिंगा पंप बसोवपाक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळना. सो सम रिजन नाव दे पूट ए जनरेटर हाडून बसयल्यार म्हाका 6 म्हयने जाले. तो बाय द टायम ते लायन जाता म्हणल्यार तो जनरेटर वील बी नॉट फंक्शनल. सो दीस इज अ प्रॉब्लम इन रामनगरी. Ramnagari, the line is there, they should connect it. That sewage problem is getting solved. Here, whoever is violating, here some action has to be taken. Because थोड्यांचे मिस्टेकी लागून आख्खो गांव पिड्यार करपाक जायना. But why the action has not been taken? See, कितें action घेवपाक there should be a will. हेल्थ ऑफिसरान ताका डिस्कनेक्शन नोटीस धाडली जाल्यारूय बी ताका ती आळायन धरताय. पूण माय सजेशन इज वॉट हांव म्हणटा कोणाकूच एक्सेप्ट द वायलेटर्स दुखूय नाका कोणाकूच पूण वायलेशन कोण करता ताका हे हॅज टू बी रेक्टिफायड. आनी कितें जाल्यार सम फंड्स ऑर वॉट एवर इट इज कॅन बी डन एंड ते उदकाचें कितें जाल्यार एक बीग सिवेज टँक कॅन बी सेप्टीक टँक कॅन बी बिल्ट एंड ऑफकोर्स कंट्रोल तरी करपाक जाय. जो कोण वायलेट करता ते कंट्रोल करपाक जाय. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल. आतां तो कितें म्हणटा दॅट ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट सम टायम बॅक दॅट आय वील ट्रीट दॅट सिवेज वॉटर आनी तें इवन उदक खंय पिवपाक जाता मागीर. म्हणून मुगे एडवायस ताका तुमच्या माध्यमान ती पिवपाक मातशें तेणें वयचो न्हू. कित्याक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मान ऑफ पंजाब तेणें एक कडेन खंयचे कडेन गेलो आनी दर्या उदक निवळ म्हणटा हो पिलो आनी मागीर दुयेंत पडलो. सो हे काम एंड तरी करचें न्हू. दीस इज माय सजेशन प्रेम. सो हे आशिल्ले मोरेनबाब रिबेलो. मोरेनबाबाचे एक की काँग्रेसीक परत कुट्टऱ्याक भितर पयलींची जी पास्ट ग्लोरी जे सिच्युएशन आशिल्ली त्या हाजेर हाडपाचें तांचें कितें आसा. दुसरें तें म्हणटात की कुट्टरेक अशें वयल्या वयर जशें सगळीं बरें आसा तशें जाल्यार कुट्टरेक बरी करतले जाल्यार कांय ड्रास्टीक स्टेप्स घेवपाक जाय. मेन म्हणजे गार्बेज उणी जावपाक जाय. सिवेजीचे प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. आनी हे खातीर प्रशासनान एक बरे तरेन थंय उपाय घेवपाक जाय. मोरेनबाब तूं आमचे भितर आयलो, तुवें तुजी मतां मांडली. कुट्टरेचे जे प्रॉब्लेम्स आसात जे थोडे कितले जाणांक खबर नाशिल्ले ते तुवें सांगलें. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुका देव बरें कर म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमी अशेंच तुमचे मुखार आनीकय खबरी घेवन येतले, आनीकय लोकांचे समस्या घेवन येतले. पळयत रावात.
गोमंतक TV देव बरें करूं.